हांव तुजें उलयतां हांव उलयतां खंय उलयतां मातशें काय चर्चा झाली संजीवनीवर? सर कितें आमी चर्चा सकाळसान दनपारच्यान म्हणून करीत आसा ताकाय मिटींग जाली आनी त्या प्रमाणे हांवें तांकां आमच्या संजीवनीक जे बशिल्ले आसात शेतकरी तांकां एक्चुअली तांकां आपयल्लें ते येवपा शकलीं ना ते जर येयल्लीं जाल्यार आनीक डिस्कशन फाटीं जावपाचें म्हणजे बरें जातालें तेमी येवपा जाय आसलें पूण तांकां दोगांयचेर कॉर्डिनेट करपाचो प्रयत्न केलो पूण यो म्हूण सांगतात हांव राती गेल्लो पयलीं जेन्ना आंदोलन म्हणजे आंदोलकांनी बसले त्या टायमार सुद्दां हांव 2 वरां भितर हांव गेल्लो थंय पूण ते येवंक शकले ना आयिल्लीं जाल्यार आनी काय म्हणजे समक्ष उलोवन बरें जावपाचें पूण हांव फाल्यां परत तांकां जे आयचे मिटिंगेंत जें डिस्कशन जाल्लें आसा तें तांकां सविस्तर कळयतलो परत म्हणजे रिक्वेस्ट आसतलें की फाल्यां तरी निदान तुमी परत एक फावटी फायनल सीएमा कडेन एक मिटिंगेक तुमी खंय येवचें ते तांकां हांवें दनपारां सगळ्यांक सांगपाचो प्रयत्न केल्लो की सगळ्यां बरोबर 100-200 लोकां बरोबर काय तशें करून डायरेक्ट सीएम येवन थंय डिस्कस करपाक किंवा तुमचे डेलिगेशना भितरले कमिटी आहा अध्यक्ष आसात ते तुमी येवन आमी डिस्कस करुया म्हूण सांगिल्लें पूण येवंक शकलो ना ते पूण आमी डिस्कस केला हाजेर आतां ना तांकां आमी तेमी 2-3 हें केल्ले आहा तुजे डिमांड आसले एक डिमांड तो तांकां ऑलरेडी जाल्लो त्या म्हणून करपाचें आसलें की हार्वेस्टिंगाचे पयशे तांकां दिवपाचे आसले 600 रुपया ते म्हणून ऑलरेडी आमी पयशे आमी सँक्शन करून हांगा सगळीं धाडले आसात आनी लोकांनी ते म्हणजे तेंच्यांनी ते डिस्बर्स करून आतां अकावंटाचेर लोकांक येवपाक लागले आसा आतां उरला म्हणटा ते 3,000 वयल्यान 3,600 म्हणटात ते पूण हांगा थोडें कन्फ्युजन आसलें की 3,600 आमी 3,000 कित्याक दिवपाक थारायल्ले आमी की आमी 3,000 दिता आसतना तुमचो सद्याचो ऊस जो आसा तो तुमी परत हार्वेस्ट करून तुमी जाय ते विकपाक शकता तातूंतल्यान तुमकां कितें मेळटलें आनी काही ऊस उत्पादन करणाऱ्यांनी ते चालू केल्लें आसा तेंची संघटना खंयची आसा तेमी सुद्दां काही कडेन काही घेंगा हाडून बी अशें चालू केलां आनी थंय सुद्दां तांकां कितें 500-700-800 रुपया मेळटा ते सुद्दां हार्वेस्ट करून सुद्दां त्या पद्दतीन तांकां तें मेळटलें म्हणून आमी एक 3,000 केल्ले की शेतकऱ्यांक हो त्रास जावचो न्ही म्हणून काही शेतकऱ्यांचें आतां म्हणणें आहा की आमकां 3,600 दिवचे तर 3,600 जर दिवचो जाल्यार हांव त्या सांगतालो प्रयत्न केला की अशें आमचें थरलेलें आसा की जे कोणाचो आतां ऊस कोणी रोयिल्लो आसा तेजो 3,600 दिवपाक सुद्दां सरकार त्या अशें विचार करीत आसा आनी तेन्ना ती मिटींग जाता पूण तें आसपाक जाय आसलें फुडें तें आसल्यार बरें जातालें हांव आतां परत म्हणून सांगतालो तांकां हांव परत तुमी जाल्यार जे आतां हे विशय उरले आसा तेजे उलोवपा खातीर तुमी येवची म्हणून कित्याक जो पर्यंत आमने सामने बसना न्ही जाल्यार ते कसलो तोडो काडटलो जाल्यार ते आमने सामने बसप सारकें आसलें सर तुमकां अशें दिसा इतले दीस आतां ही चर्चा सुरू आहा हो प्रश्न सुटना अशें कितें कारण कितें दिसता न्ही प्रश्न सुटना म्हणल्यार अशें न्ही तो प्रश्न हेजे पयलीं जेन्ना शेतकऱ्यांचे प्रश्न रेल्वे कारखान्याचे जे शेतकऱ्याचे प्रश्न आसले तेन्ना टायम टू टायम सरकारान सपोर्ट केल्लो आसा सुरवातीक आतां पयलीं म्हणून संजीवनी कारखानो शेतकी खात्या वरपा येयनासलो सहकार खात्याक आसलो पूण तेन्ना सुद्दां जेन्ना आमी एक फावटी संजीवनी कारखान्या कडेन हांव आनी सीएम जेन्ना गेल्ले तेन्ना हांव सीएम आनी सहकार मंत्री गोंयन तेन्ना सुद्दां आमच्यांनी लोकांनी हें केल्लें की आमकां हार्वेस्टिंगाचे 200 रुपया दितात त्या 200 रुपयान आमकां जायना त्या 200 रुपया वाडून आमकां वाडोवन दिवचें तेन्ना सीएमान डिसिजन घेतलें 200 रुपया वयल्यान 600 रुपया करुया आमी त्या 600 रुपया सुद्दां आमी उतरा प्रमाणे दिल्ले आसा दुसरे आमी 1800 रुपया जे आसात ते सपोर्ट प्रायस म्हणून आमी एग्रिकल्चर खात्याक ते सुद्दां आमी दिले जेन्ना चवथीच्या पयलीं अशें चवथीच्या 8 दीस पयलीं काही शेतकरी जे हांगा बसलेले संघटना कारखान्या फुडल्यान तेन्ना सुद्दां काही लोकांनी म्हणजे फोनाचेर कॉर्डिनेट केल्ले उलोवप जाल्लें की आमकां चवथ आसा निदान आमकां 600 रुपया तरी चवथीचे पयलीं दिवचे चड आसलें हांवें मागीर सीएमा कडेन डिस्कस केले उपरांत तांकां हांवें मिटींग घडोवन हाडली आनी मिटींग घडोवन हाडली जेन्ना मिटींग जेन्ना जाली तेन्ना 600 रुपया 600 दिले ना तर आमी 1800 रुपया दिले तांकां 6 कोटी 3 लाख दिले त्या जेन्ना जेन्ना शेतकऱ्याचो प्रश्न आसलो ते आमी हें केल्ले आसा मागीर तांचे आनी हें आसलें की काही हार्वेस्ट करनासतना ऊस उरलो 58 लोकांचो जे स्टँडींग प्रॉब्लम आशिल्ले ते सुद्दां अनहार्वेस्ट तेजो सुद्दां आमी 80 लाख ते सुद्दां दिवन उडयले शेतकऱ्यांचो प्रश्न आमी लांबकळे दवरले अशें ना जेन्ना जेन्ना जे सांगले आसा ते आमी दिल्ले आसा तुमकां दिसता पॉलिटिकायज करता दोन गट आहा कितें बसपा आहा ती पॉलिटिकल केला अशें हांव म्हणना काही शेतकरी बसला ते सगळे शेतकरी आपले शेतकरी बसले आसा सारके पूण आतां लोक वचून तांकां ते इन्स्टिगेट करपाचें काम चल्लां आतां जे लोकल कोण वचून सपोर्ट म्हणून करता आनी कितें करता ते वेळार चल्लें आज काय झालं? विषय एग्रीकल्चर मिनिस्टरान सांगला त्याच पद्दतीन आमी
वॉटेवर कितें डिस्कशन करपाक जाय जाल्यार कोण आसा तेंच्यांनी सरकारा कडेन येवपाक जाय तेंच्यांनी पणजे येवन डिस्कशन करचें वी आर ओपन फॉर द डिस्कशन आमी सांगलां कारण तेजी मेन जी संजीवनीची कमिटी आसा ताच्या बरोबर डिस्कशन केलां आमी ऑलरेडी तरी तांकां कितें सजेशन्स आसत तेंनी सरकारा कडेन पणजे येवचें आनी डिस्कशन करचें आमी ताजेर स्पेशली कमिटी जी काडलेली बाबा आमचे एडवोकेट नरेंद्र सावयकर जो चेअरमॅन आसा तेंच्यांनी एटलिस्ट हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर आमचे तेंच्यांनी डिस्कशन करचें सोल्युशन येता थंय आंदोलन बसोन केन्ना सोल्युशन येना आनी वन ऑफ द आमी रेट तांकां ऑफर केला पळय न्ही पुराय भारतभरांतलो जर शुगर फॅक्टरीज आनी ऊसकारांचो जर तूं पळयत न्ही रे अशा पद्दतीचो रेट पुराय भारत देशात कोणीच दिवंक ना आनी कोण म्हाका दिसना दितलो असो गोंयांत सुद्दां आतां पर्यंत तांकां जे रेट ऑफर केला ताचे भितर हो एकदम जे 3,000 रुपया ऊस घेयत नासतना रेट दिल्लो तुमचो ऊस व्हरान तुमी फॅक्टरीक दिया आमी 3,000 रुपया दिता हें कोण दितलो म्हाका कळना म्हणजे तेंच्यांनी ऊस जरी फाल्यां सकाळी 1,000 रुपयांक जरी विकलो तांकां ऊसाच्या पर टनाक 4,000 रुपया रेट मेळ्ळो आनी बाकीच्या तुमी खंयच्याय मुद्दाम तुमी व्हेरीफाय करा 2,400च्या वयर तो मॅक्झिमम कोणी दिवन 2,600 दी हाज्या वयर खंयच्याच राज्यांत अशा पद्दतीचो रेट दिना बट हें सरकार जाका आमी म्हणटा की फार्मर्स फ्रेंडली सरकार आहा म्हणून तर तांकां ही बरी ऑफर दिल्ली आहा जिल्हा पंचायतीच्या तुम्ही इतले प्रयत्न करता इतले सॉर्ट आउट केले तुम्ही ते पॉलिटिसायज करता कोण तुमकां दिसता? हय तशेंच आसतलें न्ही आयज थंय केल्या उपरांत तुका कळोंक ना थोड्या जाणांक भितर राजकारण करपाचें बाबा आमकां पडलां ऊसकारांचें ताका पयशे मेळूं जाता तो ऊस बेगीन कापून वचो थोड्याक राजकारण करपाचें ते आपली पोळी बाजून घेता अशे बरेचशे जाण आसतात ते पोळयो बाजताचे बाजू आमकां काय ना आमकां ऑलरेडी ताका आमी इवन दो तुज्या ते आतां सांगता रायटींग आमच्या रायटिंगान दिवपाचें आमच्या चेअरमॅनान पयलींच ठरयलां की इंडिविज्युअल आमी प्रत्येकाक एग्रीमेंट सायन जातलो संजीवनी शुगर फॅक्टरीच्या बरोबर त्यांचो रेट ठरला फुडल्या 5 वर्सांक प्रायस दिवपाचो ठरला एक्के सगळें ठरलेलें आसतना कोणाक जर थंय राजकारण करपाचें आहा ओके जाल्यार ताका राजकारण करूं न्ही कोणाक प्रत्येकाक आपल्या आतां अस्तित्वाचो प्रश्न जाला थोड्या जाणांची अस्तित्वाची लढाई आहे त्या शेतकऱ्यांक ते वापरतात निव्वळ राजकारण करपा खातीर जिल्हा पंचायतीचे सगळे सदस्य आज होते परवा अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षाची निवड त्यांच्या कडल्यान सगळ्यां कडल्यान व्ह्यू बीन घेतला आदले दीस आमी कोणाक आफोन हाडून फॉर्म भरपाक लायतले अध्यक्ष आनी उपाध्यक्ष तांकां नॉर्थ गोवाचो ते हांगासर सावथ गोवाचो तो आमच्या सावथ गोवाच्या ऑफिसांनी फॉर्म बीन भरतलो दिसता डिक्लेअर ठरला कोण तो करूंक ना अजून त्यांचा व्ह्यू घेतला पार्टी वील डिसायड ओके CCPचे कॉपरेटर येयले तुमकां आयज मेळपा खातीर म्हणजे CCPचे इलेक्शना खातीर कितें येयले सीबीचे कॉर्पोरेटर म्हाका कोण मेळूना ओके जाल्यार म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाचे बद्दल कितें हें आसा अजून तरी काय डिसायडेड ना केन्ना तरी स्टेट इलेक्शन कमिशन ती डेट जी आसा ही फायनलायज करता सर तो मार्केटवाल्यांचो इश्यू आसलो ते व्यापारी बंद मार्केटवाल्याचे वेपारी ते सगळ्यात येवन एक्चुली तांकांय पटला आसतलें जे बील जे हाडलेलें एक्चुली ज्या संदर्भात ती खूब वर्सां जाली खूब जाणांची त्यांचीच डिमांड आशिल्ली कोणी तरी 20 वर्सां पयलीं एग्रीमेंट काडला ताका शॉप दिला ते रेग्युलरायज जायना दर 3 वर्सांनी परत तांकां रिन्युवल करचें पडटा तांचीच डिमांड आसली हें कितें तरी स्ट्रीमलायन करचें म्हणून बील हाडलें बट तांचें म्हणणें आसा ते काही सजेशन्स दिता आमी सांगलां की आत्तां अबेन्सान दवरलें आमी फायनल तेंच्यांनी कितें आसा तांकां जें कितें दिसता तितूर सजेशन्स करचे वॉट एवर द थिंग्स त्या उपरांत आमी रेक्टिफाय करता कोण ते अरे त्यांच्याच कडे बिलूच दिला आता तुम्हीच रिटर्न द्या म्हणून सांगा तांकां कितें कितें बदल करून जाय ते अरे हांव तुका एक सांगता पळय नोटिफाय बीन इट इज आफ्टर ऑल आमी अबेन्सान दवरला म्हणजे वी आर अबेन्सान दवरलें न्ही रे असो विशय काय नासता आमी इम्प्लिमेंटेशन सरकार ठरयता तेन्नाच इम्प्लिमेंट करता हांव जेन्ना ओरली प्रेसा हांव तुज्या सांगला पळय न्हू हांव कितें मूर्ख न्हू कोविडच्या संदर्भात आज काय बैठक झाली का काल परवाच्या दिवशी आज आरोग्य अपडेट हांव घेवपाक पावूं ना आज सेक्रेटरी हेल्थ तांणी सगळो पुरो अपडेट घेतला वॅक्सिनेशन सांगला ना चलो